कसली रे पिस्तॉल काय है माका ही गाडी जाय ही गाडी दिना जाल्यार हांव वचून मदीं धुल्ल्यान बसतले त्या गाडयो बिडयो येतात सीट येते हे बाई हे गाडयेचे पळय काय बरी दिसता पळय ती ही चलता दिली रे बॅक टू माय ब्लॉग कशा आसात तुम्ही आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात सो गायज आयज आमी वयता IBW कळ्ळें तुमकां आनी म्हाजो आयज जावपाचो आसा फर्स्ट एक्सपिरियन्स हेज्या पयलीं काय म्हाका हॉबी घेवन वचोंक ना सो आयज आमकां ह्यो घेवन वयता आमकां न्हू म्हाका आनी तुमी पळोवंक शकता आमी दोगांयनी सेम टू सेम टी शर्ट घातला सो गायज ही पळय आमी आतां भितर पावलेली आसा पळयात वयस पळयात तेका आपणाच्याच सायजीची गाडी गावली न्हू ही पळय KTMची डड बायक आहा पळय धाकटुली कितली बरी दिसता पळय क्यूट सारकी पॅच पॅच OMG लॅमरेटाचो गेम म्हणून क्रेज हा लोकांक पळय काय बरोबर गाडयो स्कूटर विंटेज बुलेट आसा काय बरी दिसता पळोवपाक पळयात सो गायज आमी डिसायड केले की आयज आमी खातली मसाला डोसा आणि मसाला डोसा खावपाक हांगासर 200 पर प्लेट बाप रे पण चलया खावया कितें तरी हातीक बँड आहा पळय तो पयलीं रिचार्ज करचो पडटा खंय कॅश पेमेंट घेयनात न्हू कितें न्हू न्यू काडला वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स कशे आसात तुमी आय होप ऑल आर फिट अँड फायन आनी आयज आमी येयल्लेले आसा खंयसर जाणा IBW खंय येयले गो IBW म्हणजे कितें खबर आहा म्हाका आनी हांगासर हे पळय कितें घेतले न्हू खावपाक जाल्यार टॅप करपाचें आनी घेवपाचें आनी तो बँड रिचार्ज करचो पडटा चलो चलो जल्दी खाओ और निकलते हैं इधर से बहुत गर्मी हो रही है चलो 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 जल्दी से आयन केले काबार अरे ह्याच्या अजून जायना काबार आहे पळय हार्ली डेव्हिडसन पे काय बरी केल्या ती कसली गाडी गो लॅम्बो भावानी पहिल्या मोगल्ली गाडी ती कापाल चलय तुझे ही हरशी काय बरी पोरशे पळय JS फिल्म आमचो युट्यूबर तेणी एक गाडयेचे पळय कितें स्टिकरिंग केला ती आई बाबाचो आशीर्वाद कसो सारको बुरशी कसली गाडी गो सो गाईज हांगासर कितल्यो गाडयो आसा हे पळय कसली गाडी गो खबर ना एकटेच आमच्या गाडयो आहा म्हणून जाल्यार गाडयोच न्हय ह्यो कसल्यो खबर ना ही गाडी चलता हवी खरीच बरी दिसता ती एलिस्टराक लायक दिसली हय ही मरे ती आवय ती आणि ही पळय तेजे 3-4 जाणां बसो येता एदी व्हडली अरे वा काय बरो नंबर पळय सीट येते ते बाई हे गाडयेचे पळय काय बरी दिसता पळय ती कास्ताच दिसता हांगा बसून होते हात पावती
अवी हांगा बसून होते पाय हात पावतले माझे पावतले कसली आर अवी पेट्रोल खंय घालो पाहिजे येतू हेजेर तुझे हात पावतले हे गाडयेर बसात जाल्या ही गाडी चलता रस्त्यार रवी ही चलता हवी ही गाडी चलता तेजो स्पिडोमीटर होते सकयल कित्याक स्पीडोमीटराचे रेव लिमिटर म्हणजे गोड्याचे मूल हा वयस रणवीराचो बापूय चलयता ती गाडी बॉबी पिक्चरान दिसता ती ऋषी कपूर चलयता पळय कसली रे पिस्तॉल काय ती आता गाडी चलोवप कशें म्हाका काय खबर ना कोण बॉबी ही मरे तू म्हाका घेवपाचो आसलो ही न्हू ती अमिताभ बच्चन चलयता ती नो रावे ही न्हू ती हीच रे ती बॉबी रणवीराचो बापूय चलयता ती गाडी बॉबी पिक्चरान नो ऋषी कपूर चलयता बच्चन नो नाका आसूं लोकांची गाडी अवी म्हाका ती गाडी जाय ही पैसे दी 2 लाख 2 लाख न्हू जाय म्हाका ती गाडी हवी 2 लाख दी म्हाका ही गाडी जाय ही गाडी दिना जाल्यार हांव वचून मद्दी धुल्ल्यान बसतले ते गाडयो बिडयो येतात म्हाका ही गाडी जाय ही गाडी बच्चनच चलयता ऋषी कपूर नो बॉबी पिक्चरान बच्चन आवडाना बच्चन बेश्टोच बोल बच्चन करता बरी आहे ही एलिस्टराक आवडटाली हय न्हू एलिस्टराक ती गाडी गावात जाल्यार तो घरात दवरतलो ओ माय गॉड ओल्ड ब्युटीज पळय काय बरी 400cc पर इनलायन 4 आनी ती पळय काय बरी डर्ट बायक आहा सगल्यो ओल्ड गाडयो ह्यो कितल्यो क्लीन कंडिशनान आहा पळय ही आनी पळय काय बरी आहा 750 अमेझींग कंडिशनान सारकी टू गुड पळय 4 जाणां बसो येता 4 जाणां हे पळय सो गायज अप्पा आमी आतां ज्यूस पिवपाक रावल्या मागीर खंय वयतली रे आमी कोणागेर हा आमी आयज भुतागेर वयता कोणाक येवंक जाय जाल्यार येयात काबार मरे म्हाजो तसोच आहा पळय आतां म्हणटलो बेगीन पिया करून यम्मी सो गायज ही माझी न्हू चायल्डहूड प्लेस सारकी आनी हांगासर खूब उदीक भरतालें आनी अशी हांगा चडटी कशी आहली म्हाका दिसता आयज हांगा हांव कितल्याच वर्सांनी येयलो आफ्टर 15-20 years आय डोंट नो हे पळय आनी हे म्हाजे फ्रेंडाचे वायन स्टोर लेस्टराक कोण वळखना म्हणून हा हांगासर अंजुना पळयात बरी गरमी जाल्या आयज IBW वयपाचो मन ना म्हाजो हय पळय कितलो पावस पडला पळयात हांगासर म्हापसा कितें पळयात आमचो रेनकोट दाखय पापाची परी वयता रे बाबा सांबाळून राव हा धट न्हू पापाची परी वयता म्हाकाय गाडी काडूंक दिना दिली रे
काढून म्हातारी कोट पॉट घेऊन बॅच घेऊन परत आम्ही रेनकोट घेतलेलो म्हणून सांग ना जाल्यार दिसतली असली डिसेंबर म्हयन्यान पावस म्हाका दिसता वर्साचे 12 म्हयने पावस आसतलो ह्या पावसात आनी कितें म्हणपाचें आमचो सदांच प्लॅन फ्लॉप जाता तर हांवें ऍक्सिडेंट पण डिसेंबर महिनो हो IBWचे 4 पास असा पण किती फायदो घे म्हणून पाऊस पडला पळय. तो गायज फायनली आम्ही घरा कडेन पावलेली आसा. रेनकोट घालिना तेन्ना पावस घालता तेन्ना हे नाका जाल्लेले वाज हयशी ते सोडात आनी हे पळय हांगा पळय कशें कितें जालां तें आनी तुमकां खबर आसा हांगासर न्हू 2 किंग कोब्रा आसा 2 किंग कोब्रा आहा सगळ्या रूमकारांनी पयला खंय देवाचे उपकार म्हणपाचे म्हाका दिसूंक ना म्हणून आनी दिसा नाय जाल्यार पुरो फाल्यां टायम मेळटा जाल्यार हांगासर हांव पयलीं साफ करतलें. आतां आयज आमी हांगासर उजो घालपाचें आसलें पूण कितें फायदो पावस पडलो न्हू फोल्यो जाल्यो ओल्यो मोये कितें कशें म्हणून हें करतलें इतल्याशाच पावसान पळयात फोल्यो कितल्यो व्हांवोन येयल्यो त्यो हांगासर न्हू. आनी आयज हांव तुमकां जाम दिसता आसतलें कित्याक की म्हाजो आयज उपास हांवें कांय खावंक ना आनी मातशी म्हाका गुवळ कशी येता आनी हो पळय चड शो मारून दाखयता. इतलो शो मारून कितें करतलो कोणाक खबर. इग्नोर करप आनी चलत रावप कितें जाला करून खवचत राव नाका कोण तू हांव वळखना तुका का रे बाबा. म्हाका मारता कसन बा म्हाका ते मागीर तुजो मोबायल चार्ज जालो काय म्हाका परत दाखया ते कालचे रेकॉर्डिंग आसी हा ते ओय खंय हा रे तो. ओके गायज कॅप्टन अविनेश रिपोर्टिंग फूल पावर ड्रोन सोडपाचे आयज प्रयत्न करता हांव. आयता न्हू मातसो म्हाजो हात बरो बसलेलो आसा ड्रोनाचेर आतां हांव न्हू ग्रावंड झिरोकसून सारकें पळय अशें दिसता की मनीस चलोनूच युट्यूबाचेर व्हिडियोज करता कशें दिसता पळय कॅमेरान. आतां मातशी हायट वाडयता पळय हांव फ्लाय करता आसतना मदींच हायट वाडयता पळय अलगूच दिसता सारको नेचर. आनी न्हू आयज न्हू बरो पावस पडलेलो आसा. पावस पडला म्हणून न्हू हांगालो व्ह्यूच अलग दिसता पळय हां तुमकां त्या वाटेन दाखयता कसलें उदीक भरला पळय तें. वयस आतां न्हू सांजची 6:30 जाल्या 7 जावपाक अर्देवर आसा आनी आतां केन्नाय रात जावं शकता. सो हांव बेगीच्या बेगीन न्हू ड्रोन त्या वाटेन सोडटा आनी बेगीच्या बेगीन हाडटा रिटर्न नाल्यार लेट जायत न्हू जाल्यार काळोख जातलो मागीर. पळयात थंयसर पळय कितलें पाणी भरला पळय तें कोण तरी बायल आनी एक भुरगो वयता पळय चलोन फुडें लागीं व्हरोन दाखयता तुमकां. पळय हांगासर न्हू आमी एक टायमार फिशिंगेक वयतालीं आनी घे म्हणून भुरगीं हांगासर नुस्तें काडटालीं आनी आतां पळयात हांगासर कितें जालां पळय तें. आरे बाबा म्हाज्या सॉलिड उदीक भरलें मरे. ते ड्रोनान इतलो डिस्टन्स कितले फास्ट कवर अप जाता न्हू आनी आमकां चलोन वयपाक कितलो टायम लागतलो हांगासर. पळय तिका आवाज येयलो ड्रोनाचो वयर पयलें तिणी वळोन पळय मातसो लागीं हाडटा पळय भुरग्यान पयलें तेका कळ्ळें ड्रोन आहा म्हणून वयर. ती म्हणटली हे आनी कसले बदाक येयले वयर उडटा तसले पळयता पळय वयर पळय सारको तेंचे तकल्यो वयर आसा. मातसो लागीं हाडीत न्हू तेंकां वारें येतलें फॅनाचें वयरूच व्हरता सारको न्हू. पळय हे पळय कशें आहा तें वयस चड पयस आहा सारकें चड ड्रोना कडल्यान लोक. चला फुडें वचया. इतले बेगीन उदीक भरतले म्हणून चिंतूंक नासलें.
पावस पडला तसो एक 2-3 वरांचो पावस पडला ना न्हू पडला पावस मेन हायवेर पावले आमी पळय ह्याच्या फुडें एकदां हांवें सोडलेलो ड्रोन यू नो वा ते फुडें दोंगर आहा पळय थंय पेरेन बट जालें कितें हांवें रेकॉर्डर ऑनूच करपाक विसरलो सो गायज तुमी कालचो आमचो व्लॉग पयला आसतलो न्हू इट इज ऑल अबाउट स्कॅम रॉबरीज एवरीवेर यू नो आयज काल दिन दहाडे लोक चोरयो करतात आनी अशीच तुमचे कडेन आमी एक मॅसेज कालची पावयल्या रिगार्डींग टायर ऑन वियोना की त्यांच्या स्टोरान कोणी पयशे सामान घेतले आनी 50 पैसा दवरलो 8 आणो आयच्या डेटीन 8 आणो कोणी म्हणून पयला कोणाच्या हातीन पयला हांवेंच पयल्या कितलीं वर्सां जालीं आयज पयले फावटी तेंच्या हातींतल्यान पयता कितें म्हणटले आनी कोणी धूप स्टिक्स आनी कितें हेला परत एकदां तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमी जर म्हाजी विडियोज पळयता जाल्यार मेक शुअर तुमी आसले तशें तेंचे कडेन वचोन सॉरी मागा आनी थिंग्स वील गो गूड ऑर एज सेंट फ्रांसीस झेवियर हो तुमकां पळयता 4 आणो न्हू तुमकां सारको कोट्टी घेवन भीक मागपाचे लायकीचो दवरचो ना आनी कोणी धूप बीन तेंचे कितें हेला कोणी तेंचो लुकसाण केला न्हू जाल्यार आमी स्पेशली तेंच्यांनी थंय प्रेयर केल्लेले आसा की कोणी केला पळय तेचें वायट जावं म्हणून आनी तो तर 10 दिसां भितर म्हणजे आयज तुमचे कडेन 9 दीस आसा तुमी ही व्हिडियो पळयता जाल्यार जाता ते प्रमाणात बेगीन वचा आमी कितें युट्यूबार बीन कांय घालची ना सो जस्ट अ रिक्वेस्ट यार आनी सॉरी मागात कितें मेळटा चोरयो करू ना तसल्यो आवय बापायन तुमच्या तसलें शिकयला डोंट डू सच थिंग्स प्लीज आनी येस तांकां न्हू भरपूर प्रमाणान आमचे यूट्यूब फॅमिली कडल्यान सपोर्ट गावलेलो आसा हेल्प गावलेली आसा आनी तेंच्यांनी सेकंड लॉट हाडलेलो इट वॉज एक अरावंड 4-5 वरां जाता म्हटल्यार सगळो सोंपलो थँक्यू सो मच गायज आयज तुमी यूट्यूब फॅमिली म्हाज्या वांगडा आसा वियोना टायरोना वांगडा आसा थँक्यू सो मच की तुमचो हो सपोर्ट गावला म्हणून आनी आयज तेंचे सगळे सामान खपलेलें आसा तेंच्यांनी थर्ड रावंड म्हणजे थर्ड कितें म्हणटा ते युनीट हाडपाचें तेंच्यांनी सप्लायराक ऑर्डर घातलेली आसा इट मिन्स अ लॉट गायज खूब जाणांनी तांकां फायनान्शियली हेल्पूय केल्लो आसा पर्सनली वचोन खूब बरें दिसता आनी कितें पूण सांगू तुमकां खरेंच बरें दिसता म्हाकाय 2-3 जाणांनी फायनान्शियली मदत केल्या तांकां करपाक सो हांवें ती ऑलरेडी तांकां दिल्लेली आसा फाल्यांच्या ब्लॉगान नाल्यार परवाच्या ब्लॉगान तुमकां दाखयता कशें कितें तें मीन वायल मेघना तुमी पयला आसतलें आनी एक चेडूं तेंच्या वांगडा आसता तेंचो स्टॉल पणजे चालू जाल्लो आसा घातला तेंच्यांनी सो हांव तुमकां न्हू फाल्यां थंय वयता आनी पर्सनली अपडेट करून दाखयता की तेजो स्टॉल खंय आहा तो त्या चेडवाक भरपूर प्रमाणात हेल्प करा जाता तितलें मॅक्झिमम तेजें सामान खलास करून उडयात तुमी आय गॉड ब्लेस यू गायज म्हाका घे म्हणून यूट्यूब फॅमिली जळा मळाकसून मेळटा ओल्ड गोवा एंट्री मारल्यार पुरो घे म्हणून यूट्यूब फॅमिली मेळटा आमच्या वांगडा विडियोज काडटा आमच्या वांगडा फोटोज काडटा सेल्फीज काडटा इट फील्स रियली गूड हांवें हें एक्सपेक्टेशन लायफान केन्नाच दवरूंक नासलें की म्हाका इतले बरे लोक इतले बरी फॅमिली युट्यूबा कडल्यान मेळटली म्हणून बट स्टील यू नो तुमचो सपोर्ट इतलो बरो आसा की आयज हांवें खूब फॅमिली जोडलेली आसा मातसो 2 मिनटां खातीर थंय गेलो न्हू हजारांनी लोक फुड्यान येतात आनी हॅलो हाय थँक्यू मेन म्हणटा ते जाणटे लोक इतले बरे करतात जाणा थँक्यू सो मच खूब जाण कॉन्टेक्ट करतात खूब जाण नकली प्रॉमिसूय करतात अशें ना नकली प्रॉमिसूय खूब जाण करतात युट्यूबाचेर व्हिडियोज पळयणारे आमचे न्हू सगळे अंडरस्टँड करता थोडे लोक 12 मारता तेंचे 12 मारता तांकां आमी सांगपाचें सांगूंक सोदता गॉड ब्लेस यू कीप डुईंग सच थिंग्स वी आर गेटींग मोर मोटिवेटेड तुमकां हांवें काल सांगलां कितें आहा कशें आहा पळय तें लोकांचें इंटेंशन तरी न्हू तुमकां एक व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टोरी सांगूंक सोदता आय वॉन्ट टू टेल यू गायज समथींग बट एक दीस बरो टायम मेळटा न्हू तेन्ना तुमकां हांव म्हाज्या वांगडा एक इन्सिडेंट हालींच घडला हे 2 दिसान तें तुमकां शेअर करूंक सोदता बट म्हाका एक बरो टायम दिया आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट तुमच्या वांगडा ही तुमच्या मुखार ही रियल स्टोरी म्हाज्या वांगडा घडल्या पळय ती तुमकां सांगूंक हांव टायम मेळटा जाल्यार पळयता आनी मीन वायल आयज हांव गेल्लो IBW पळोवपाक IBW न्हू आमचे जे भुरगे आसा यंग भुरगे न्हू ते वयतात सुपर बायक पळोवपाक 4 इनलायन 4 सुपर बायक कावासाकी हायाबुसा CBR R1 बट हांव थंय गेल्लो न्हू कितें इंट्रस्टींग पळोवपाक इट्स ऑल अबावट विंटेज कार्स आमचे न्हू यूथ आमचे जी आमचो कल्चर आसा न्हू आमचे नेव्यो गाडयो पळोवन न्हू भुरगे आमचे ओल्ड विंटेज गाडयो हँडमेड कार्स हँडमेड बायक्स
एक्सेट्रा हे न्हू इसारलेलें आसा. सो हांव स्पेशली गेल्लोलो. म्हाका न्हू कांयच इंटेंशन नासलें. म्हाका थंयसर कोणाक युट्यूबराक मेळपाक नासलें. म्हाका थंयसर कोणाचे सिंगराचे सॉंग्स आयकपाक नाका आसले. DYन येयल्लो थंय. हांवें तो कॉन्सर्ट हें करूंक ना, अटेंड करूंक ना. इट्स ऑल अबाउट आय वेंट डे जस्ट टू सी विंटेज व्हेकल्स. म्हाजे फ्रेंड फॅन फॉलोवींग आसा पळय तेंकाय बाबडे, म्हाजो भाव आसा भायर तेकाय बाबडे विंटेज बायक्स कार्स खूब लायक. सो हांवें ते पळयले. दुसरे लोकां वांगडा इंटरेक्शन केलें. यू नो सम पीपल दे कॅप्चर्ड विडियोज फोटोज विथ अस. इतलें बरें दिसलें. यू नो थँक्यू सो मच की आमची इतली व्हडली फॅन बेस तयार जाल्लेली आसा. म्हाजो आनी एक चॅनल आहा अविनेश बिग बॉय टॉयज. तुमी पळोवंक ना जाल्यार वचून सबस्क्रायब करा. आनी थंय पासून म्हाजी इतली न्हू फॅमिली फॅन बेस जावंक तितलो ह्या चॅनला वयल्यान जाल्लो आसा. समटायम्स यू नो म्हाका न्हू रिप्लाय करपाक मेळना. इट्स बिकॉज हांव न्हू दीसभर म्हाजो टायमींग शेड्यूल UK शेड्यूल सारको. UK कसो दीस जाल्यार हांगा रात जाल्यार थंय दीस. तशेंच सेम UKचो टायमींग म्हाजो. जे UKचे लोक न्हिदतात त्या टायमार हांव न्हिदता, त्या टायमार हांव उठ्ठा. कित्याक म्हाजो टोटल टायमींग डिफरंट आसा. म्हाका खूब टायम लागता एडीट करपाक. यूट्यूब इज नॉट सो इजी. यू नो इट टेक्स अ लॉट टायम टू एडीट. लोक चिंतता यूट्यूब केल्यार अशें जाता तशें जाता. तशें ना, जाताय नाय. यूट्यूबाचेर तर तुमी बरो मेहनत करता न्हू, यू डोंट नीड टू वर्क, यू डोंट नीड टू गो फॉर अ जॉब. 10,000चो जॉब करपाची गरज ना. इफ यू आर वर्किंग व्हेरी गुड न्हू, देवाच्या कृपेन तुमकां खूब कितें मेळटलें ना न्हू. बट तेजेर कितें आहा न्हू, जे तुमी 12-8 वरांचेर ड्युटेक वयता पळय तेच्याकून हेतून न्हू मातशें टिब्बल स्ट्रगल आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां न्हू एवरी डे नाचचो पडटा यूट्यूब काडपाक. ओके, देन आफ्टरवर्ड यू वील कम बॅक एट होम. 10 o'clock यू वील स्टार्ट कुकींग. तूं मागीर घरांतलीं कामां करतलें 12 जातलीं. देन यू वील स्टार्ट एडिटींग युअर विडियोज. एडीट करता म्हटल्यार तुमकां 4 वरां जातलीं. मागीर तुमचो जर वायफाय स्लो आहा, इंटरनेट स्लो आहा जाल्यार अपलोड जावपाक 2-3 वरां. सो तुमची सकाळची 5 जाली, तूं 5 न्हिदोंक वयतलो. देन तूं उठ्ठलो केन्ना. ही सीन आसा युट्यूबरांची. युट्यूबर इज नॉट कितें म्हणटा तें जेवण न्हू तें. मेहनत करूंक वचत जाल्यार सगळें मेळटा आनी ना जाल्यार कांयच ना. हेच सांगून तुमकां हांव ही व्हिडिओ हांगाच एंड करता. दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल, लायक शेअर सबस्क्रायब, कमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक ब्युटिफूल आनी इंटरेस्टींग व्हिडिओ. टील दॅन बाय बाय.